Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, अशें नेल्सन मंडेला हाणें म्हळां. भारतांतल्या दरेक नागरिकाक दर्जेदार शिक्षण दिवपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेगीत यत्न करता. जाल्यार गोंयांक एज्युकेशन हब करपाची मोख पुराय करपाचे दिशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान गरजेची पावलां उखल्ल्यात. शिक्षणीक हब करचे खातीर गरज आशिल्ल्या साधन सुविधांचे उदरगतीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान भर दिला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान जेन्ना चीफ मिनिस्टरशीप हातान घेतली तेन्ना ताका इमिजिएटली एक व्हडलें चॅलेंज फेस करचें पडलें आनी दॅट इज ऑफ कोवीड-19. आनी कोवीड-19 कितें जालें तें सगळ्यांकूच खबर आसा की स्कुलां बंद आशिल्लीं आनी ताचो कोविडाचो नॅगेटीव इम्पॅक्ट आमच्या एज्युकेशनाचेर जालो. एक्चुली कोविडाच्या टायमार आमच्या टिचरांनी एकदम बरें काम केलां. टिचर्स इवन जे रिटायरमेंटाक लागीं आशिल्ले तांणी पासून ऑनलायन शिकोवपाचें काम वेवस्थीतपणे ते हातान घेतलें आनी टिचर्स ऑनलायन टिचींग करताले. पूण आमकां अशें दिसून येतालें की भुरगे अटेंड करना. भुरग्याच्या हातान जर मोबायल पडलो ते शिकपाचें सोडून बाकीच्या सगळ्या कामांक ते यूज करतात. सो हो एक टेस्टींग टायम आशिल्लो. आनी मागीर जेन्ना कोवीड पिरियड जावन हांवें तेन्नाच 19 मे 2022 आय हॅव एज्युम दीस चेअर आनी तेन्नाच्यान इवन म्हाका तुमचे पत्रकार भाव म्हाका विचारताले, सर आतां स्कूल स्टार्ट करप बरोबर काय ना. तेन्ना हांव तांकां सहज सांगलें की पळय ग्रावंडार खंय पळय भुरगे खानारात घालून भोंवता. स्कुलान कितें जातलें जाल्यार फुडें पळोवया. आनी तेन्नाच्यान जें सुरू केलें आमी तातूंत तें कोडिंग एंड रोबोटिक्स जावं किंवा इम्प्लिमेंटेशन ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जावं हातूंत आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो एकदम बरो तेंको आसता. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत शिक्षणीक मळार खूब प्रगती जाल्या. वाड्या वाड्यांनी गांवां गांवांनी मुळाव्यो शाळा, कांय म्हालांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयां, महाविद्यालयां सुरू केलीं. गोंय विद्यापिठाचोय जल्म जालो. सगळ्या तरेचें शिक्षण गोंयांत मेळूंक लागलें. इतलेंच न्हय जाल्यार जात कात, गरीब गिरेस्त असले कसलेच भेदभाव पळयनासतना सगळ्यांक एकसारकें शिक्षण मेळचें म्हण सरकारान जायत्यो येवजण्यो तयार केल्यो. गरिबांक सोंपेपणी शिक्षण मेळचें म्हण तरेकवार सवलती दिल्यात. 14 वर्साच्या पिराये मेरेन फुकट शिक्षण दिवपी कायदोय सरकारान पास केलो. इतलेंच न्हय जाल्यार सर्व शिक्षा अभियान येवजणे खाला सरकारान भुरग्यांक सायकली, युनिफॉर्म, पुस्तकां दिवन जायत्या आवय बापायंचो आर्थीक भार उणो केलो. फुडलें शिक्षण विदेशांत घेवप्यांक सरकारान आर्थीक आदाराची तरतूद केल्या. देशभरांत खंयच्याच राज्यान घडूंक ना इतलो बदल गोंयांतल्या शिक्षणीक मळार जाल्ल्याचें दिसून येता. एज्युकेशनान जेन्ना जेन्ना नव्यो चेंजीस कितें जाता न्ही, नव्यो गोश्टी इंट्रोड्यूस जाता तेन्ना ते टिचर्स पयलीं एडॉप्ट जावपाक मातशे त्रास जाता. ते पेरंट्सानूय एक्सेप्ट करूंक जाय. भुरग्यांक तर ते कशें शिकयलें जाल्यार ते नवेच आसता. पूण टिचर जो एका सिस्टमांच्यान आयिल्लो आसा तेन्ना सिस्टम चेंज जाता, मातशें मॉडिफाय जाता तेन्ना ते मातशे त्रास जाता आनी हळू हळू करून ते जाग्यार पडटले अशें म्हाका दिसता. कित्याक हातूंत मेन आमचे बरोबर चॅलेंज आसा ते टिचर्सांक कशें हातूंत सांबाळून घेवपाचें आनी टिचर्स जितले बरें काम करतले भुरग्या पर्यंत एज्युकेशन पावयतले जे एक्सपिरियन्शियल लर्निंगान म्हण किंवा प्ले वे मेथडान म्हण तितलें एज्युकेशन बरें जातलें. त्या खातीर आमी टिचराचें ट्रेनींग हें करीत आसा. मनीसकुळाच्या इतिहासांत काळाप्रमाण शिक्षण वेवस्थेची उदरगत जाल्या. तंत्रज्ञानान शिक्षणाकय आपल्या उदरगती वांगडा समृद्ध केला. सध्याचो काळ हो डिजिटल आणि एआयचो काळ. सगळेंच डिजिटल, टेक्नो वर्ल्ड. स्किल एज्युकेशनाचेर चड भर दिवप गरजेचें. फुडारांत हाचे बगर पर्याय ना. देखून आजच्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. ह्या युगान तग मारतलो जाल्यार नवी टेक्नॉलॉजी आपणावचीच पडटली म्हण डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान रोबोटिक्स, कोडिंग ह्या शिक्षणाचेर भर दिला. डॉक्टर प्रमोद सावंत सराच्या विजना प्रमाणे आमी पयलीं एक कार्य केलें तें कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम आमी 26 इम्प्लिमेंट केली. 2021 ती आमी इम्प्लिमेंट केली आनी ही इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां एकदम बरो सपोर्ट आनी कॉपरेशन मेळ्ळें डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. सो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान आमकां हेल्प केलो कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक. 6वी, 7वी आनी 8वी हे आमी इम्प्लिमेंट करता आनी म्हाका सांगपाक एकदम आनंद जाता की आमचे कोडिंग एंड रोबोटिक्साचे भुरगे
नॅशनल लेवलाचेर न्ही तर इवन इंटरनॅशनल लेवलाचेर पार्टिसिपेट करता आनी तांकां ती प्रायजाय मेळटा. सो आमी वी वर द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट कोडिंग एंड रोबोटिक्स आनी आमच्या स्टेटा कडल्यान शिकून आनीक 2-3 स्टेटांनी तरी ते आपल्या स्टेटान इम्प्लिमेंट केला. 2020 तो खबर असते नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही केंद्रीय सरकारान लॉन्च केली. आनी ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ओके टॉक्स अबाउट तर वेगवेगळे असे भाग आसा, पण एक भाग आसा टॉकिंग अबाउट स्कूल एड्युकेशन. एंड इन स्कूल एड्युकेशन इट टॉक्स अबाउट इन सर्टन चॅप्टर इट टॉक्स अबाउट समथींग ऑन मिडल स्कूल्स. मिडल स्कूल म्हणजे 6वेचे 7वेचे 8वेचे ओके कितें करपाक जाय तें ओके. एंड वन ऑफ द थिंग विच इट टॉक्स अबाउट एम्फसायजीस नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणटा की कॉम्पिटिशनल थिंकींग, मॅथमॅटिकल थिंकींग, डिझायन थिंकींग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके हे जे this kind of disciplines have to be introduced as one of the subjects or as a conglomerate of other subjects okay supporting other subject हो येवपाक जाय इन स्कूल एड्युकेशन. आनी हेंच मुखार धरून आमच्या माननीय मुख्यमंत्री ओके दोतोर प्रमोद सावंतान ओके ही कोडिंग एंड रोबोटिक एड्युकेशन इन स्कूल स्कीम द फर्स्ट इन द एंटायर country a budgeted scheme was introduced in the budget of 2021 okay in March of 2021, and under that became the coding and robotics scheme to be implemented by the Directorate of Technical Education along with the Department of Education and the SCRT. हे तीग जे विभाग आसा गोंय सरकाराचे हांचो जोड पालोवन हे आमच्या मिडल स्कुलांत इम्प्लिमेंटेड करपाची आजी सुरवात जाली. तंत्रज्ञानाच्या मळार दर दिसा नवे नवे आविष्कार घडत असतात. रोबोटिक्स आणि कोडिंग हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देखूनच विद्यार्थ्यांक रोबोटिक्स आणि कोडिंग तंत्रज्ञानाचे शिक्षण दिवपाचेर गोंय सरकार भर दिता. In school education okay that there were this subject called as computer subject which got upgraded to teach computational thinking, design thinking okay and problem solving aspects okay which is on using the latest aspects of robotics or computational thinking to be introduced in school curriculums in middle schools of 6th, 7th and 8th. आणि हें करपाक आमचो करिकुलम आमी बदल केलो. टिचराची कॅपॅसिटी बिल्डिंग दॅट मिन्स ट्रेनिंग द टिचर्स आमी केलें आनी आख्खेच वेदर इट इज एडड एंड गव्हर्मेंट स्कुलांत आमी हाचो रोल आवट केल्लो आसा. आतां कितलीं स्कुलां आर टेकिंग द बेनिफीट फ्रॉम 2021 नाव वी आर इन 2024 ओके फॉर ऑलमोस्ट लायक मोर देन 3 years this particular scheme has been implemented. There are round about 442 schools. There are round about 600 plus teachers okay and every year for 620,000 720,000 students and 8th 20,000 about 60,000 students are taking this benefit of this particular scheme. पण ह्या बदलाचो परिणाम विद्यार्थ्यांचेर कसो जावपाक लागला? The government has come up with a good initiative, I should say, by introducing this coding and robotics, because children are being very, very smart, doing lot of things, lot of innovations. They are also doing lot of projects and winning a lot of prizes. There was a competition called Blender last year, and we had about 40 students participating for the competition. So the number is quite huge for competitions, and there are a lot of innovations, there are a lot of creativity in my students, and also solving problems that I can see they are doing it by themselves. So I can find that the children are being more independent. So this coding and robotics classes helps us in problem solving skills, innovative thinking, creative thinking. It gives us a wide perspective about our AI technology knowledge. Personally, I think it's a very nice initiative taken by the government. It gives a big opportunity to our upcoming generation about technology. Future is mainly based on AI technology, so आमकां ह्या कोडिंग क्लासींतल्यान खूब हेल्प जाता. कित्याक फ्युचरान जर आमकां जॉब जाय जाल्यार आमी सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स, IT इंजिनियर्स और व्हिडिओ एडिटर्स जावं एनिमेशन्स करपाक शकता. एंड हातूंतल्यान आमकां खूब हेल्प जातली इन द फ्युचर. मेनली आमची इनोवेशन, क्रिएटिविटी जी आसा आनी आमची जी थिंकींग हें आसा कॅपॅसिटी ती खूब वाडटा. हातूंतल्यान आमकां नव्यो नव्यो गोश्टी कळटा कोडिंग क्लासींतल्यान. So coding classes are very beneficial for me. I joined this year, but I found a lot of difference in my regular studies and in coding classes. It helped me to grieve with logical thinking, critical thinking, problem solving, thinking out of the box, thinking in different unique ways. कोडिंग रोबोटिक्स अख्ख्या गोंयभर
पसरला आनी आमी तातूंत आमकां इनोवेटीव शिकूंक मेळटा. जशें की आमकां एक सॉफ्टवेअर आसा फ्रिडजींग म्हणून, तातूंत आमी म्हळ्यार आर्डिनो ऑर खंयचे गेमी ऑर रोबोट्स करूंक शकता. आमकां हातूंत फ्युचराक म्हळ्यार यूज करूं शकता, म्हळ्यार जॉबाक ऑर आनी कितें. ऑर जर आमकां करियर करपाक जाय लायक एडिटींग ऑर रोबोट करप, तर तसो आमकां मदत जावं शकता. These coding and robotics classes can be very beneficial for the students who wish to go in IT fields in the future. It has helped me a lot in logical reasoning and in my subjects like maths and science. विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या गुणवत्तेवांगडाच सामान्य ज्ञान आणि व्यवहार ज्ञान लेगीत आत्मसात करप गरजेचें. ते खातीर विद्यार्थी दशेंतूच वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताची सुरवात करप गरजेचें. हेच खातीर चवथ, दिवाळी वा क्रिसमसाच्या निमतान शाळांनी सरकारा वरवीं वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतात. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें भाशण जर आयकलें न्ही, ते सदांच 3 गोश्टीचो उल्लेख करता: स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग. सो स्किलिंग म्हणटा तें एकदम गरजेचें. भुरग्यांक स्कील, फायनान्शियल लिटरसी हें आसपाकूच जाय अशें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें म्हणणें. आनी त्या दृश्टीन आमी काम करता. भुरग्यांक आमी पळयताले की पयलीं आमी सगळें शिकयताले, पूण फायनान्शियल एस्पेक्ट आमी कांय कवर करनाशिल्ले. सो तो एस्पेक्ट आमी एक भितर इन्क्लूड करता. आनी बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा, ज्यो व्यवहार ज्ञान आमी भुरग्यांक दिवपाक जाय आशिल्ले, ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या तकलेन आयले आनी तांणी जे पळय प्रोजेक्ट केले ते आमी आमच्या शिक्षणांत इनवॉल्व करपाचें कार्य हातान घेतलां आनी भुरग्याचो ताका एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा. It is said that the greatest gifts that we can give to our children are the roots of responsibilities and wings of independence. बाजार डे मोस्टली फेस्टिवल्स जी आसता आमची, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल किंवा दिवाळी फेस्टिवल हाज्या पयलीं स्कुलां ऑर्गनायज करतात. द मेन इंटेंशन, द मेन मोटो ऑफ कंडक्टींग दीस बाजार डे पयलीं म्हणल्यार इट बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडन्स ऑफ द स्टुडंट्स. आमी पर्सनली पळयल्या जी भुरगीं क्लासीन उलयनात, इंटरॅक्ट करनात, ती जेन्ना अशें आमी इव्हेंट्स ऑर्गनायज करतात, दे इंटरॅक्ट विथ ईच अदर, दे कम आउट विथ न्यू आयडियाज. सो पयलीं म्हणल्यार तांचो कॉन्फिडन्स लेवल जो भुरग्यांचो आसा तो बूस्ट जाता. सेकेंडली इट फॉस्टर्स देयर रिटेल स्किल्स. रिटेल म्हणून आमचो एक NSQFच्या अंडर सब्जेक्ट आसा. पयलीं गव्हर्मेंट स्कुलांनी आशिल्लो, आतां गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांनी तो एक्सटेंड केला. सो अंडर रिटेल स्कील, फायनान्शियल लिटरसी, money, how to utilize, how to buy like small little products, how to set up your small stall so that you can be independent. मुखार तुमी हें तुमचें करियर किंवा प्रोफेशन म्हणून घेवंक जाता. सो रिटेल स्कील तांच्यो बूस्ट करपा खातीर हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. एंड देन नेक्स्ट थिंग, कम्युनिटी इंटरॅक्शन तांचें एनहान्स जाता. आमी हार्डली पळयल्या भुरगीं डोंट ओपन अप वेन दे आर पब्लिकली स्पिकींग. खुबशीं जाणां आमकां पब्लीक फियर आसता स्टेजीचेर उलोवपाचें किंवा कम्युनिटी मेंबर्साचें इंटरॅक्ट करपाचें, इवन किंवा शॉपार वचपाचें. खुबशे स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सांक जेन्ना भंय दिसता तें ओवरकम करपा खातीर कम्युनिटी इंटरॅक्शन, हे बाजार डे असले इव्हेंट्स आसा ते इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रिएटिविटी जी बूस्ट करपाची आसा, हांवें पळयल्या की भुरगीं स्टॉलाचें नांव दितात, ताजी टोकरी ऑर लिटल चॅम्प्स. So this is how they come out with so many ideas by which they know like what they are selling, by which they know what is the context, by which they know like what creativity they should build across this particular domain so that they are successful in their life if they take it up as a profession in the later stage. आणि गांवांनी आमी जेन्ना बाजार डे विजीट केला, हांवें पळयल्या they get market for these indigenous products. स्कुलां जेन्ना हो बाजार डे ऑर्गनायज करता, देन स्टुडंट्स डिसायड, दीज आर some of the best practices. Students decide what products they are going to put up in their stalls. They decide what is going to be the rate or what is going to be the price, the cost of that particular item, and they do it sometimes, and we always tell the teachers not to interact. They just have to be silent spectators, kind of guide for the students. But direct interaction karnaka because we want them to be independent. So they decide the price and they take away the profit as a part of this bazaar day.
सो म्हाका दिसता की बाजार डे फायनान्शियल लिटरसी भुरग्यांक शिकोवपा खातीर, तांचे रिटेल स्किल्स बूस्ट करपा खातीर, तांचे कम्युनिटी इंटरॅक्शन आनी तांचो कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड करपा खातीर हो जो एक इनोवेटीव प्रोजेक्ट ऑर इनोवेटीव वेंचर जें आसा, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफूल एंड इट इज हेल्पिंग मेनी ऑफ द स्कूल्स. Almost I suppose 30-40% of the schools are doing it, and others will also take up this as they are one of the innovative projects and come up with ideas that will help the students. विक्री कुशळटाये जायत्यो बारीकसाणी विद्यार्थ्यांक ल्हानपणा सावन कळप गरजेचें. आमच्या शाळेंत NSQFच्या अंडर समग्र शिक्षण रिटेलिंग हो सब्जेक्ट फाटली 2 वर्सां सावन सुरू केला आनी हो विशय घेतिल्ली भुरगीं जायते फाटी आपलो ल्हानसो मांड नाल्यार स्टॉल म्हणटा तसो स्कुलान आनी स्कुला भायरूय घालतात. फाटल्या दिसांनी चवथीच्या तेंपार पर्वरीच्या मॉलान तांणी एक ल्हानसो स्टॉल घालो. थंय माटोळी, नाल्ल, खावची पानां अशे जायते चवथीक जाय आशिल्लो जिन्नस तांणी थंय मांडिल्लो. आनी जेन्ना हांवें थंय भेट दिली तेन्ना तांकां पळोवन उमेद जाली की कशा तरेन ती गिरायक आपले वटेन ओडून घेताली. मालाचो मोल लोकांक सांगताली, तांणी दिल्ले पयशे घेवन त्या प्रमाणे उरिल्ले पयशे तांकां परत करताली. अशा तरेन वेवहार, पयशांचो वेवहार करप हो अनुभव तांकां थंय मेळटालो. तशेंच आमच्या शाळेन जायते फाटी तांणी खाणांचे स्टॉल, वेगवेगळे आमचे हांगा एपेरल नांवाचो जो विशय चलता ताजे अंडर ती शिवणकाम नाल्यार पेंटींग बी अशें जायते कितें करतात ताजे हे बी वस्तू तांणी हांगा जायते फाटी ल्हान ल्हान स्टॉल घालून ताजे हें करतात ती. बरें दिसता. तर पयलींच्या काळान अशें जमनाशिल्लें. आमी भुरगीं स्कुलाक वतालीं, कॉलेजीक वतालीं खरी, पूण हें ज्ञान आमकां तितले वेवहार कळनाशिल्लो. बाजारान आमी पळयतात की शिकूंक नाशिल्लीं सुद्दां जी बायलो नाल्यार कोण आपलो म्हाल घेवन बसता, आपले दिसपट्ट्यो भाजयो जावं हें बी, ती खरें तांकां पळोवन अशें दिसता की गणीत हो विशय तांणी शाळेन वचूंक शिकूंक ना, पूण जे पयशांची देवाण घेवाण आसता ती सामकी अचूक असो हिशोब ती करतात. तशें आतां शाळेंतल्यान हो विशय इंट्रोड्यूस केल्ल्या कारणान जो बाजार डे म्हणून भरता, वेगवेगळे सामान घेवन ती विकपाक बसतात आनी तातूंतल्यान तांकां मुखावयल्या जिणेंत ह्या गजालीचो तांकां बरोच फायदो जातलो की समाजान कशें वावरप, वेवहार म्हणटा तो कसो आसता. It's nice to see them working as a team. Generally, you should really attend this bazaar day of the students because what they do, generally they buy the things from local market and they bring it to school, and as a team they work in making the groups. Of course, teachers guide them and they sell their products and then they help their friends to sell their things. So it's a teamwork. They learn the teamwork. They learn the concept of buying and selling. They learn the things which they get in the neighboring market, and they learn how to do the buying and selling also. Retail instructors have it everything in the subject where we teach our students how to sell, how to do the financial budgeting of the product, how to be an entrepreneurs and everything. So in our school, this subject has been introduced for last 3 years back. So this is the third batch. One batch is passed out, this is the third batch. So where we have had a concept of bazaar day. They learn the theory work in the retail subject. Now they are doing the execution of what retailing actually is, where they are selling the products, they are getting the products from the market and selling it to the students, where they are executing the financial knowledge, budgeting, producing the product, sourcing the product and selling the products and talking to the customers, how they have to handle the customers, how they have to handle the exhibition. The students learned how to do retail activities and they also learned how to become an entrepreneur. They got an idea of how to sell the items and how to deal with the customers, how to talk to them, because they were nervous before because they had a very small space. They were talking only to their friends and family. Now they started talking to their they knew how to handle customers, how to tell them about the prices. They got an idea of how to become an entrepreneur, to open their small businesses and to start their own this, so that they get pocket money or they could become entrepreneurs in future. The bazaar day taught me how profit is there, how loss is there, how people overcome financial crisis and all. We learned to communicate with the people, communicate with people and how to sell products
and how much cost and how to display them to because people can get attracted because of that. Knowing about the different prices of market and bargaining, why people do bargaining and so on. We went to the market, Munchie Market, and then we took out quotations from different stores, which helped us gain knowledge about what the prices of the different kinds of goods are in the market. ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 ही जी केल्या, इट इज विथ गूड इंटेन्शन. हे जे कितें केलां तें भुरग्याच्या बऱ्या खातीरूच केलां. भुरग्यांक जाता तितल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो ह्या दृश्टीन सगळें काम चल्लां. आनी खुबश्यो गोश्टी आमच्या गव्हर्मेंटान लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन केल्या. तातूंचे तुमकां सांगले ते प्रमाणे कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपी गोंय म्हाका हांव म्हणूंक शकता की एक फर्स्ट अशें राज्य. त्या भायर आमी स्कॉफ आनी SSSA ह्योय गोश्टी आमी आतां इम्प्लिमेंट करपाक हातान घेतल्या. स्कॉफ म्हणटा तें ऑलरेडी नोटिफाय जाला आनी SSSA म्हणल्यार क्वॉलिटी फ्रेमवर्क स्कुलाचें एक्रेडिटेशन करपाचें ह्यो गोश्टी आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली एक आमची SCRT म्हणून आसा, स्टेट कावन्सील फॉर एज्युकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. सगळो एकाडेमीक पार्ट SCRTच्यान जाता. त्या SCRTक ऑटोनॉमी दिवपाचें काम गव्हर्मेंटान केलां आनी रोखडीच SCRTक ऑटोनॉमी मेळटली आनी खरे अर्थान ताका बरी सँक्टिटी मेळून एज्युकेशनिस्ट म्हणटा ते आमच्या फूल स्टेटाच्या एज्युकेशनाक बरें कॉपरेशन आनी सपोर्ट दिवंक शकतात. आनी हे सगळें शक्य आसा बिकॉज ऑफ व्हेरी पॉझिटीव अँड सपोर्टीव एटिट्यूड ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. विकास साधून देश प्रगत करपा खातीर देशाचें प्रशासन चलोवपी खऱ्या अर्थान प्रामाणीकपणान शिकिल्लें आसप गरजेचें. ऐन केन प्रकारेण पदवी संपादन करप हाका शिक्षण म्हणटात. आमच्या देशांतली आतां मेरेनची सगळीं सरकारां शिक्षण क्षेत्राचें म्हत्व जाणून तांच्या प्रसारा खातीर धोरणां उपाय येवजणेचे विशयी वक्तव्यां करतालीं, पूण प्रत्यक्षांत ती चालीक लावपाक गंभीर दिसली नात. मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाला डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान नवे शिक्षण पद्दतीन आमकां दिल्ल्या स्वातंत्र्याचो फायदो घेवन मशिनांच्या युगांत मशिनां न्हय तर नवनिर्मिती करून संवसाराचे प्रस्न सोडोवपी मनीस तयार करपाच्या दिशेन वाटचाल सुरू केल्या.